आयज आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांगा हजर आहात आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेसचे वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर, तशेंच आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेसचे सेक्रेटरी सुधीर नाईक, आमचे डिस्ट्रिक्टचे सगळे वायस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, जनरल सेक्रेटरीज आनी ऑफिस बेरर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट ॲडवोकेट शशांक नार्वेकर, तशेंच आमच्या वांगडा महिला प्रेसिडेंट आसात मिसीस खलप, बाकीचे म्हापशेचे सगळे कार्यकर्ते. तुमकां खबर आसतलें की आयज म्हापशानूच न्हू अख्ख्या गोंयभर काँग्रेसची वेव आसा. काँग्रेसीन तरेतरेचे लोक, स्पोर्ट्समॅन, बाकीचे एक्टिविस्ट जे जॉयन जाला आनी आयज आमी गोंयाच्या फुड्यान एक नवी काँग्रेस, जाका नवे 80% to 85% आमी नवे फेसीस दिल्या आनी क्लीन फेसीस दिल्या जे गोंयकारान मागलेले. गोंयाक गोंयच्या लोकांनी म्हटलें की आमकां काँग्रेस जाय, पण काँग्रेसीन थोडीशी बदल करपाक जाय आनी त्या बदलीचेर आमी आमचे पार्टीचे लिडर्स, आमचे स्टेट सिनियर ऑब्जर्वर पी चिदंबरम सर, आमचे दिनेश गुंडूराव, आमचे दिगंबर कामत, राठोड, मागीर आमचे मनसूर अली खान, हेंच्यांनी जे काम केलें, हेंच्यांनी जे पार्टीच्या ऑर्गनायजेशनाक सारके घातले आनी तेचे जाग्यार आयज प्रत्येक भागांनी काँग्रेस, आनी स्पेशली नॉर्थ गोवान म्हाका दिसता आमी 15 वयर सीट आमी जिखपाच्या हितून आसात आनी लास्ट 2-3 दीस आसा. म्हापशान म्हटल्यार तुमी पयलें आसतलें की म्हापशान जी काँग्रेसीन भरारी मारल्या आनी लास्ट बाय इलेक्शनाक आमचो कॅन्डिडेट सुधीर कांदोळकर अगेशा मतांनी हरला. त्याच्या उपरांत काँग्रेसचे कार्यकर्ते, काँग्रेसचे ऑफिस बेरर हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून काम केलें आनी त्या कामाच्या हेचेर आयज काँग्रेस पार्टीचो आमदार म्हापशान येवपाचो आहा. त्या खातीर हांव अपील करता आमच्या म्हापशेकारांक की तुमचे वोट हे तुमी वेस्ट करनाकात. बाकीचे जे पार्टी येयल्यात ते फक्त आपले वोट शेअरिंग खंय तरी काबार करपाक येयल्या. गोंयान तुमकां आनी म्हापशान नवी सकाळूच न्हू, नवी सकाळ, नवी संध्याकाळ आनी नवी रात ही तुमकां गोवा सगळें बरें दितलें. नवी सकाळ कित्याक म्हणटा हांव की नवी सकाळ फक्त काँग्रेसीन दिल्लेली आसा आनी त्या नवी सकाळाचेर जेन्ना लोक उठ्ठले तेन्ना तेंच्यांनी पळयतले की म्हागाई कमी जाल्ली आसतली. आमी म्हटलां की सकाळीं तुमी गाडी घेवन भायर सरल्या फुडें तुमचें पेट्रोल तुमकां 80 रुपयान मेळटलें. जे लोक काम करून संध्याकाळच्या घरा येतले तांकांय दिसतले की बाबा आपूण काँग्रेस गव्हर्मेंटान काम केलें, काँग्रेस गव्हर्मेंट आसा तेन्ना आयज आमी संध्याकाळ आमी सुशेगाद घेवंक शकता. आनी बरी रात्र, नवी रात्र, बरी रात्र कित्याक म्हणटा की आयज आमी पळयल्या कितल्या रातचे गुन्हे कितें जातात. आमची भयण्यो, आवयो हे सेफ ना. त्याच्या उपरांत कितलेशे म्हाका दिसता गुन्हे जाल्लेले आसात. त्या खातीर जेन्ना तुमी रातचे न्हिदतले ती रात्र सुद्दां तुमकां सुशेगाद आसतली, सुशिक्षीत आसतली. सो नवी सकाळ, नवी संध्याकाळ आनी नवी रात्र म्हणटा पळय ते काँग्रेस पार्टीच दिवंक शकता. आनी त्या खातीर हांव गोंयकारांक बरें म्हणटा, कारण तेंच्यांनी आमकां एक वाट दाखयली. तेंच्यांनी सांगलें की काँग्रेस पार्टी येवपाक जाय. तेंच्या हेचेर आमी काम करीत रावले. तेंच्या हेचेर आमी सगळ्यांनी तांकां जाय तशें आमी कॅन्डिडेट हे केले आनी हेच्या फुडें काँग्रेस येवपाची आहा. आतां थोड्याच वोगांत आमचे सुधीर कांदोळकर येतले आनी तेंचे आमी जे म्हापशा खातीर आमी सगळ्यांनी म्हापशेकारान मेळोन पार्टीच्या वर्कर्सां कडेन न्हू, थोडे NGOs आहा, डॉक्टर्स आहा, लॉयर्स आहा, बिजनसमॅन आहा, हांकां मेळोन जो मॅनिफेस्टो तयार केला हे आमी आमचे कॅन्डिडेट येवपाचे आहा तेन्ना आमी लॉन्च करतले. हांव मागता की आमचे
वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर हांच्यांनी आमकां थोडे उलोवचें. नॉर्थ डिस्ट्रिक्टचो प्रेसिडेंट विजय बिके, म्हापसा ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट शशांक नार्वेकर, PCCचो सेक्रेटरी सुदीन नायक, म्हापशेची महिला ब्लॉकाची अध्यक्षा खलप प्रतीक्षा खलप, तशेंच हांगा बशिल्ले माचेर आशिल्ले ही आमचे आदली महिला अध्यक्षा आतां डिस्ट्रिक्ट मेंबर आसा, आनी तिचे बरोबर बाकी सगळे आमचे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर्स हांगा आमचे बरोबर बशिल्ले आसा. आज आमचो एक म्हत्वाचो दीस. आतां कॅम्पेन सोंपत आयिल्ली आसा, निमाण्या बट वन अशें सेकंड लास्ट डेक आज आमी आमचो म्हापशेचो मॅनिफेस्टो रिलीज करपाक हांगा आयिल्ली आसा. कॅन्डिडेट आतांच पावतलो हांगा. कॅन्डिडेटाचे एक पब्लीक डेक्लरेशन आसा. मॅनिफेस्टो म्हणजे एक पब्लीक कमिटमेंट आसा मॅनिफेस्टोन, की ताजें विजन कितें आसा फॉर म्हापशा, आनी तो ते विजन आपले 5 वर्सान कशें कितें साकारतलो. लोकां समोर जेन्ना ह्या फाटी आमी वता तेन्ना आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा, कित्याक गोंयान काँग्रेसीक खूब बरें वातावरण जाल्लें आसा. आनी जरी हे दुसरे पक्ष जांकां आमी वोटकटर्स म्हणटात, जो BJP विरोधी एक लाट गोंयान आयिल्ली आसा. एंटी BJP स्पेस आसा, आनी ह्या स्पेसान शेअर करपाक आम आदमी, तृणमूल, मागीर दुसरे बारीक पक्ष RG, लोकल पक्ष MG, हे सगळे पक्ष आमचो जो एंटी BJP स्पेस कोणे क्रिएट केलो. एंटी BJP स्पेस ऑफकोर्स तांची कर्तुत्वां जी आसा गेल्या 10 वर्सान तांणी जें केलां पळय गोंयान आनी देशभर गेली 8 वर्सां, ताका लागून एंटी BJP सेंटिमेंट्स तयार जाले. लोक रस्त्यार आयले प्रत्येक गोष्टीन, वेदर इट इज एंटी एनवायरमेंट, म्हणजे तांणी ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स हाडले, तांणी म्हादेचे वाट लायली, तांणी आमचे रिवर्स नॅशनलायज करपाचो प्रोसेस चालू केलो. तशेंच तांणी अख्खे गोंयभर एक आपल्या विरुद्ध वातावरण निर्माण करपान ते सक्सेसफूल जाले. आनी आमचो पक्ष गेली 10 वर्सां लोकां बरोबर आसा. लोकांच्या संघर्षान एक पक्ष जर सामील जाल्लो आसा जाल्यार तो काँग्रेस पक्ष. ताका लागून आमी म्हणटात की एंटी BJP स्पेस ही आमचो स्पेस. आनी तातूंत हे जे भायल्यो पार्टी ज्यो आयल्या की आपल्याक तांचो एजेंडा कितें तरी वेगळो आसा. दे कॅनॉट फॉर्म गव्हर्मेंट, कित्याक कितले जिकून कितले जिखतले ते 2, 1, 3. सो ताका लागून दे कॅनॉट फॉर्म गव्हर्मेंट, पूण दे कॅन डॅमेज काँग्रेस. आनी त्याच उद्देशान ते हांगा आयिल्ले आसात. तांकां कोणेय सुपारी दिल्या आनी कितें तें आमकां खबर ना, पूण ते आयल्या काँग्रेस पक्षाक डॅमेज करपाक. पूण आमकां डॅमेज जावचें ना, कित्याक आमी वोटर अवेरनस केल्ली आसा. प्लस लोकांचेच जेन्ना सेंटिमेंट्स एंटी BJP आसात, लोकांकूच जेन्ना हो पक्ष हांगा सत्तेर परत आयल्यार गोंयचो वाट लागतली, सत्यानाश जातलो, हे जेन्ना लोक कन्विन्स आसा, तेन्ना ह्या भायल्या पक्षांचो व्हडलोसो प्रभाव काँग्रेसचेर पडचो ना, हे आमकां खात्री आसा. आनी ताका लागून आमी जे पयलीं म्हणटालीं की 22+, तेय म्हणटात, पूण ते खंयच्या आदारार म्हणटात ते आमकां खबर ना. आतां 10 मार्चाक कितें तें कळटलें, 22+ आमचे काय 22+ तांचे ते. पण आमकां खात्री आसा कित्याक लोक आमचे बरोबर आसा. लोक आमचे बरोबर कित्याक आसा तर अशें न्ही की सबंद वेळ जेन्ना रस्त्याचेर जो सरकार लोकांच्या बऱ्या खातीर येता सत्तेर, तो सरकार जेन्ना अशे प्रोजेक्ट्स करता की ताका लागून ह्या जनरेशनाची न्ही फुडल्या कितल्या पिढयांची आमच्या वाट लागतली. जशें की तांणी ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स हाडले, एनवायरमेंट एंटी एनवायरमेंट असो एक एटमॉस्फियर तांणी निर्माण केलो की ते म्हणजे आपल्याक एक लेबल लावन घेतले की BJP इज एंटी एनवायरमेंट पार्टी. थंय इट इज अ इको सेन्सिटीव झोन. वेस्टर्न घाट्स हो एक एनवायरमेंट आमकां म्हणजे आमी तो प्रोटेक्ट करना जाल्यार गोंय आमचें गेलें. कित्याक थंय जे फॉरेस्ट कवर आसा, थंय जे इकोसिस्टम आसा, ही आमकां आमचे पावस, आमची सगळी फॉरेस्ट वनां, आमची झाडां, आमचे फ्लोरा फावंटेन, सगळे हे जे पळय आसा न्ही,
हे आमी प्रोटेक्ट करता म्हणून ते थंय आसा. आमी जर डिस्ट्रॉयर जाली जाल्यार आमचे फुडले पिढयेक भयंकर त्रास जावपाचे आसा. सो हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. कोल हब तांणी एक व्हडल्यांतली व्हडली तांणी जी ब्लंडर केल्लो आसा की तो वास्को तांणी म्हणजे गोंयूच तांणी कोल हब करपाक. आनी ताका लागून आमकां दिसता की ते हे आमच्या खातीर हे व्हडले व्हडले जे तांणी ताका ते डिवेलपमेंट म्हणटा. डिवेलपमेंट कितें केलां तांणी ब्रिजीस बांदले. तांणी डिवेलपमेंटाक हो हायवे तयार केलो. तो ब्रॉडन करपाक तांणी कितलेशेच लोकांची घरां सुद्दां मोडली. हे कोणा खातीर केलां? हे जर आमी बारीक विचार करीत जाल्यार हो हायवे कोणाक चड उपयोगाचो? तर हेवी व्हेकल्सांक, ट्रान्सपोर्टांक. आनी तांकां कितें हांगा ट्रान्सपोर्ट करपाचें आसा? आमचे 15 लाख पॉप्युलेशन आनी सगळे मायग्रंट्स आनी धरले जाल्यार 22 लाख हांगा लोक एनी टायम आसतात. जाल्यार आमची रिक्वायरमेंट कितें? आनी आमकां येद्या व्हडल्या हायवेच्यान कितें आमी मटिरियल? हांव एक इंडस्ट्रियलिस्ट, पूण हांव जाणा आमकां कितें मटिरियलची गरज आसता. कितले ट्रक आमचे येवंक जाय आनी कितले ट्रक आमचे वचूंक जाय. येदे व्हडले हायवे आमचे आतां इतलीं वर्सां आमी आसात, तुमकां 35 वर्सां जावन गेली. आमकां गरज ना येदे व्हडले हायवे. आमचो कॅन्डिडेट पाविल्लो आसा. फॅन लायन आसा. तर तेच तुमकां सांगूंक सोदतलें की अशे तरेन हो अगेन्स्ट BJP एनवायरमेंट गोंयांत तयार जालो. आनी ताजो फायदो ऑपोजिशन म्हणजे जे BJPचे ऑपोजिशन सगळ्यो पार्टीज आसा तातूंत मेजर पार्टी जाणें लोकां बरोबर जे रावल्या ते काँग्रेस पक्ष. त्याच प्रमाणे कोविड टायमाचेर ताणें जे हाल केले. काँग्रेस पक्ष वॉज फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी टू स्टार्ट अ हेल्पलायन. आनी ती हेल्पलायन आमचे यूथ काँग्रेसचे लोक, भुरगे, महिलाज, PCC वयले सगळे आमचे ऑफिस बेरर्स ह्या लोकांनी ही हेल्पलायन चलोवन रातचे 2 आनी 3 पर्यंत लोकांक ऑक्सिजन, लोकांक पेशंटांक एम्ब्युलन्स, हॉस्पिटलांत पाय, डॉक्टरांक फोन कर, हे सगळ्यो गोश्टी काँग्रेसीन केल्या. आनी ते लोक केन्नाच विसरचे ना. आज 2 लाखा वयर कोवीड पेशंट्स हांगा जाले आमच्या हातून गोंयांत. तशेंच 3800 जवळ जवळ लोक हांगा सोंपले. लोक तांकां दिसता की 400 लोक जे वळवळून कोविडान मरूंक ना, ते 400 वयर लोक फक्त ऑक्सिजन नाशिल्ल्यान जे वळवळून प्राण सोडल्या, तांकां ते मर्डर ते BJP पक्षाक केन्नाच हे लोक आनी आमी गोंयकार माफ करचे ना. तर आज आमचे गोंयभर हें वातावरण जालां. काँग्रेस पक्ष फूल मेजॉरिटी मेळोवन सरकार घडोवपाक आमी रेडी आसात. अशा हातून आमचो म्हापशेचो उमेदवार सुधीर कांदोळकर त्या 22+ तो आसतलो ह्या हाची गोश्टीची आमकां सगळ्यांक खात्री आसा. पूण आमकां जाय की जेन्ना तो निवडून येतलो तेन्ना ताजें विजन आनी ताजो लोकांक तो कितें प्रॉमीस करता आनी 5 वर्सां भितर हें शहर आमी कंप्लीट चेंज करतात. चेंज आनी ह्या चेंजाक लोक ताका वोट करतात. सो ताजो आज पब्लीक डेक्लरेशन आसा की तो कितें लोकां समोर सगळ्यो गोश्टी काय तो प्रेस कॉन्फरन्सान सांगू शकना, पण थोड्योश्यो हायलायट्स तो सांगतलो. आनी तुमकां आमी हो आमचो मॅनिफेस्टो दितली जातून आमचो कमिटमेंट, आमच्या पक्षाचो कमिटमेंट आनी सुधीर कांदोळकराचो कमिटमेंट आमी कशें हें म्हापशा शहर बदलतली. लॉन्च करूया. थँक्यू. आता मी लॉन्च करूया मागीर तूं म्हाका की सगळ्यांनी करपाचो
थँक्यू. शुअर सर. उदकाची बाटली नमस्कार. आता इलेक्शनाचे वारे नेटान व्हांवता आनी कॅम्पेनींग लास्ट दिसाचेर पावल्या. फाल्यां लास्ट डे तेन्ना आयज आमचो म्हापशा शहराक लागून जो हांव फुडें कितें काम करतलो हो आयज मॅनिफेस्टो हांगा पब्लीश जाल्लो आसा. हेतून पयलो पॉयंट आहा म्हणजे जे म्हापशांत जावं बार्देजांत जे रविंद्र भवन ना, जे जाणट्यांक एंटरटेनमेंट हांगा तसले फेसिलिटी कांय ना. आनी हेका लागून पयलो म्हाजो एक आसतलो रविंद्र भवन जावचें म्हणून. रविंद्र भवन किंवा कला मंदीर हे म्हापशा शहराक जाय. दुसरे बेजीक एम्युनिटीज आमचे वॉटर सप्लाय. म्हापशांत वॉटर सप्लाय प्रॉपर ना. त्यो पायपलायन आसा त्यो पयलींच्यो ओल्ड पायपलायन त्यो चेंज करपाक जाय. आनी जे म्हापशा शहराक आमकां 15 MLD उदक जाय पडटा, पूण तें उदक अस्नोडसून आमकां ट्रीट जावन तितलें मेळना. मदीं कमी जाता आनी कितें जाता, मदीं हांगासून आनीक खंयसर तरी कोस्टल एरियेक डायवर्ट जाता. हेचेर विचार करून ते प्रॉपर हेचेर हाडपाक जाय. आनी ज्यो ओल्ड पायपलायन आहा त्यो रिप्लेस जावपाक जाय. कित्याक आतां जायकाचें जें काम चालू आसलें सिवरेजचें, तेन्ना काही पायपलायन्स ज्यो बर्स्ट जाल्ल्यो आहा आनी टेम्पररीली तेंच्यांनी रिपेर केला, पूण ते प्रॉपर जागना म्हणून लिकेज सद्या वचत थंय आसा. हेचेर लक्ष दिवंक जाय. दुसरें सेवेज प्लांट जे आमचें काम जवळ जवळ 80% जाल्लें आहा आनी रखाडलेलें आहा. हे आतांचे MLA जावं गव्हर्मेंट आहा तेचेर तेंचें लक्ष ना. पूण ही बेजीक एम्युनिटीज ही सद्या गरजेचें. आमी जेन्ना हांव डोर टू डोर आमचें कॅम्पेनींग चालू आसलें तेन्ना आमी पळयलां वचत थंय जे सोप पीट आहा ते ओवरफ्लो जावन ते डबके वचत थंय आसा. बिल्डिंगेच्या फाटसून आहा. इवन हावजींग बोर्डान जे एकता नगर एरिया आहा थंयसर आनी हावजींग बोर्डाची जी कॉलनी आहा ते कॉलनीन ते सोप पीट सेप्टीक टँक सारके ओवरफ्लो जावन थंय डबके जाल्ले आहा. ते मॉस्किटो ब्रिडींग जाल्ले आहा. ते हेल्थाक एकदम डेंजरस. आनी असल्या हितून हे थंयसरले लोक जगतात. हेचेर सिवेज हेचेर आमकां सामकें हे इलेक्शन जायना फुडें फटाफट हेचेर लक्ष दिवन हें काम पयलीं जाग्यार उडोवपाक जाय. हो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जो हांगा आमच्या गांवसड्या सायडीक ऑलरेडी जवळ जवळ 80% काम जाल्लें आहा, पूण मदीं कितें जालां तेचेर लक्ष न दिल्या कारणान तें काम थंय रखडलेलें आहा. तें काम फुडें व्हरपाक जाय. इम्पॉर्टंट काम. दुसरें म्हापशा शहराक बऱ्यापैकी पार्किंग, रोड, फुटपाथ ह्यो सगल्यो एम्युनिटीज जाय. पार्किंग व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी अशा तरेचें पार्किंग जाय जे म्हापसा मार्केट जे वयर हाडटले, जे ट्युरिजम हांकां ट्युरिस्टांक हांगा म्हापसा मार्केटान फॉर मार्केटींग म्हणून जर एट्रॅक्ट करतले जाल्यार त्या तरेचें पार्किंग म्हणजे जवळ जवळ एट द टायम ज्यो बसीस जावं व्हडल्यो गाडयो जावं एट द टायम 100-150 पार्क जाता अशा तरेचें पार्किंग जाय. हे एम्युनिटीज दीत जाल्यार आमचें म्हापसा मार्केट फुलतलें. दुसरें जी ऑफिसां गव्हर्मेंट ऑफिसां आमची इलेक्ट्रिसिटी खंयसर तरी वयर आहा जे लोकांक त्रास जाता. थोडी डिपार्टमेंटां हेवटेन तेवटेन आहा ती सगळे एके कडेन हाडपाक जाय. हेचेर आमचें लक्ष आसतलें. जे जाणट्यांक लागून जॉगर्स पार्क जावं फुटपाथ हेचेर आमचें लक्ष आसतलें. तोय पॉयंट हेतून आसा. जे आमची रिवर तार इम्पॉर्टंट रिवर तार हेचें ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय. आतां सद्या ती रिवर पॉल्युटेड जाल्ली आहा.
गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट स्टार्ट न जाल्या कारणान जी म्हापशाची वेस्ट सगळी वेस्ट इवन मार्केटाची वेस्ट आयज रिवर तार ह्या उदकांत मिसळटा आनी ते थंय पोल्युटेड जाल्ले आहात तेचेर लक्ष दिवन एक बऱ्यापैकी हे थंयसर रिवर तार ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय. आमचे हेल्थाच्या बाबतींत जे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा जर इमर्जन्सी थंय कांय ना, फक्त फर्स्ट एड थंय मेळटा आनी बाकीचे रोखडेच ते पेशंट बांबोळे GMCन ट्रान्सफर करतात. पूण फर्स्ट एड हांगा दिवन GMCन वयता पावता म्हणसर तो मदीं दगावता. फॅसिलिटी हांगा ना, त्यो फॅसिलिटी ह्या दिवपाक हांगा म्हापसान आनी हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा तें अपग्रेडेशन जावपाक जाय. सगळे तरेचे थंय सोयी जायो, डॉक्टर्स जाय, इमर्जन्सी कित्याक ICU जावं सगळे ह्यो सोयी जर हांगा मेळ्ळ्यो जाल्यार एक्सिडेंटल केस आसात, इमर्जन्सी आसात जाल्यार ताका हांगा बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट मेळोन तो साल्वार जावंक शकता. हेचेर आमचें लक्ष आसतलें. दुसरें आमची कुचेले स्प्रिंग आहा, कुचेले वाठारांत थंयसर नॅचरल हें तें बऱ्यापैकी एका टायमार आमी पळयताले थंयसर म्हापशेकार न्हावपाक बी वयताले. ती परत मेनटेन करपाक जाय, आयज गरजेचें आहा. तेतून सिवरेज प्लांट जावं हे सिवरेज सिस्टम नासल्या कारणान जे वेस्ट वॉटर जे बाकीचे कितें हॉटेलाचे सगळे ते हितून वयता आनी ती एरिया ती झरीची एरिया पोल्युटेड जाता. तेचेर लक्ष दिवपाक जाय. दुसरें आमचे CCTV जे कॅमेराज आसले म्हापशान ते सद्या चलना. बऱ्यापैकी सिस्टम ती हाडीत जाल्यार आमकां एक म्हापसा मार्केटान एक प्रोटेक्शन मेळटलें. जे दुकानांत परत परत आमी पळयतात दुकानां फोडीत आसतात, जावं बायलांच्यो जावं हे गळ्यांतले म्हणून लोक चोरयो करतात. हेचेर काही प्रमाणान तरी आळो बसतलो. आयज पळयतात आमी जे म्हापसा एरिया ते म्हापसा एरियेक एक बऱ्यापैकी एक्झिबिशन ग्रावंड म्हणजे सद्या कितें प्रोग्राम करचे जाले हांगा प्लेस ना, कोणाच्या हितून हें करचें पडटा म्हणून एक एक्झिबिशन तर ग्रावंड आसलो जाल्यार बरें. म्हणून हेका लागून एक 50-60 हजार स्क्वेअर मिटर एरियेन एक बऱ्यापैकी एक्झिबिशन ग्रावंड म्हणजे जेणे करून त्या ग्रावंडार एक टायम भुरग्यांकूय खेळपाक संदी मेळटली. आतां युथांक लागून म्हापशाच्या एरियेन जे प्ले ग्रावंड जावं बाकीचे कांय फॅसिलिटीज ना, ताका लागून आमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिल्ले आसा. जे जे प्लॉट केल्ले आसा, सब डिविजन केल्ले आसता आनी जी एरिया ओपन स्पेसीस ती गार्डनांक किंवा प्ले गार्डन अशा तरेचे हाका सोडलेले आसता. थंयसर गार्डन ऑर प्ले ग्रावंड अशें डेव्हलपमेंट करपाक म्हाजी कटपट फुडें आसतली. दुसरें आयज आमी पळयता मार्केट एरिया जे मार्केट पयलींच्या भाशेन जर वयर हाडटले जाल्यार आमी सगळ्या तरेच्यो एम्युनिटीज मार्केटाक प्रोवायड आयज करपाक जाय. अशा तरेचो हितून आमच्या मॅनिफेस्टोन सगळें घातलेलें आहा आनी हेका 2025 पासून हेचो जवळ जवळ काही प्रमाणान आमचो रिजल्ट मेळटलो. आनी हेका लागून जे आयज हांव पळयता आयज आमी कॅम्पेनींग चालू केलां डोर टू डोर. प्रत्येक घरांनी हांव गेल्लो आसा. तेंच्यो जे विचार आहात, तेंच्यो ज्यो समस्या आहा ह्यो सगल्यो आयकून घेतलेल्यो आहा आनी म्हाकाय कळोन चुकलेलें आहा खंयच्या वाठारान कसलें काम आहा. खंयसर आतां काल एकता नगरान गेलो थंय एक परिस्थिती अशी आहा जी सोपपीट किंवा सेफ्टीक टँक सगळी ओवरफ्लो जाल्यार गटर सिस्टम फेलियर आहा आनी सगळें तें उदक स्टॅग्नेट जावन जे मॉस्किटो ब्रिडींग तेचें एक तें स्थान जाल्लें आहा. पूण हेका लागून अशीं कामां जेन्ना आमी भोंवतात तेन्ना आमच्या लक्षान येयल्लें आहा आनी हें काम हे तर सोडयतले हो प्रश्न जाल्यार ताका STB घालची पडटली आनी हें काम आमी निवडून येना फुडें फर्स्ट प्रिफरन्स दिवन तें घेवचें पडटलें.
आतां आमी पळयता मार्केट एरिया जावं म्हापशाची एरिया, म्हापशाच्या सगळ्या वाठारांत आमी पळयल्लें आहा जे गार्बेजचे ढिगारे आहा. थोडे ढिगारे ऑटोमॅटीक जाता म्हणजे भायले जी कोस्टल एरिया जावं हेटेंतलो जो गार्बेज येता आनी लोक वचात थंय डंप करतात. थोडे कितें पणजी हेची गार्बेजची दिसली की तेचेर ते डायरेक्ट गाडयांनी येयले आनी गार्बेज थंय डंप करतात. पूण हेचेर आमचें लक्ष आसतलें. आनी आतां आमची सालिगांव जो आमचो प्लांट आहा तेची कॅपेसिटी वाडयल्ली आहा, तेन्ना म्हापशेची गार्बेज जी ताका सिस्टम हाडून जी गार्बेज परत रस्त्यार न येवपाक कशी सिस्टम हाडपाची ती आमी वर्कआवट करून म्हापसा सिटी ही क्लीन सिटी करपाक, म्हापसा एक मॉडर्न टावन करपाक आमची खटपट आसतली. तशेंच आयज आमी म्हाजे प्रचार हावस टू हावस जवळ जवळ 85% जाल्लो आहा. फाल्यांचो एक दीस आहा आनी आयज हे. पूण म्हाका दिसता 90%च्या वयर लोकांच्या घरांनी पावतलो. येदा कदाचीत कोणाच्या घरान पावलो ना जाल्यार तांकां म्हाजी विनंती आहा, तेंच्यांनी काँग्रेस पार्टीक जो आमचो सिंबल हात आहा मशिनाचेर आमच्या 2 नंबराचेर आहा, तेन्ना म्हापशेच्या डेव्हलपमेंटाक लागून, म्हापशेच्या उदरगतीक लागून, म्हापशा एक मॉडर्न टावन करपाक, म्हापशा एक क्लीन सिटी करपाक जे सगळ्या तरेन सगळ्यांचो विचार करून जो आयज मॅनिफेस्टो आहा तो फुडें व्हरपाक, ही कामां फुडें व्हरपाक सगळ्यांनी कसलोच दुबाव मनान धरिनासतना म्हाजेर विश्वास धरून एक म्हापशेचें काम करपाची जावं एक म्हाका जे मॉडर्न म्हापसा सिटी एक मॉडर्न सिटी करपाची ती तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या विचारान आमी हे डेव्हलपमेंट फुडें व्हरया. तेन्ना सगळ्यांनी म्हाका जो आमचो काँग्रेसचो सिंबल आहा हात 2 नंबर बटन आहा आमचो, हातीचे 2 नंबराचो बटन दाबून म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडचो अशें हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन आयज विनंती करता. आमी आयज जो आमचो विजन डॉक्युमेंट द मॅनिफेस्टो रिलीज करता तितून आमी 2 गोश्टी लक्षांत धरून हे डॉक्युमेंट प्रिपेर केला. एक म्हणजे जे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ह जाल्ले आहा आनी जे आमच्या आमदारान कांयच एफर्ट न घालता कारणान तशेंच पेंडींग उरलेले आहा. आनी दुसरे जे खूब वर्सां आतां जाली म्हापशाच्या लोकांक गरज आसा जे प्रोजेक्ट्स येवपाक, पण जे आमचे पयलींचे प्रशासन आनी आमदार आसले तेंच्यांनी हेचेर लक्षच बिलकूल घालूंक ना. सो म्हणून आमचें जें डॉक्युमेंट आसा तेजेर आमी 2025 म्हणून 3 वर्साचे आमी टार्गेट दवरला की 3 वर्सां भितर आमी म्हापशा भितर मार्क डेव्हलपमेंट म्हणजे ते दोळ्याक दिसता आनी जे लोकां कडेन पावता तशें डेव्हलपमेंट करून दाखयता. आमची जी टर्म आसता MLAची ती 5 वर्सांची आसता, पण आमी हे टार्गेट मुद्दाम 3 वर्सांचे दवरला आनी विजन म्हापसा 2025 म्हणला की 2025 पर्यंत हितूंतले बरेचशे प्रोजेक्ट जे ऑलरेडी अप्रूव्ह जाल्ले आहा, जे फक्त स्टेग्नंट उरलेले आहा, इन एक्शन आमच्या आमदारान कांय तितून लक्ष ना घातल्या कारणान आनी तेका 3 वर्सां आसली, ऑलमोस्ट 3 वर्सां आसली ही कामां करपाक आनी तेका ही जमली ना. आनी ती आमी 3 वर्सां भितर लोकां कडेन सगळी कडेन कुचेलीच्यान खोर्ले पर्यंत मड्डा पासून हावजींग बोर्ड पर्यंत सगळी कडेन सगळ्यो एरिया कवर करून तांकां 3 वर्सां भितर अशें डेव्हलपमेंट करून दाखयतले की आनी फुडें परत BJPच्या लोकांनी हांगा मत मागूंक येवपाक जावंक पावना. थँक्यू. आमचे हांगा सगळे बरेचशे लोक भरलेले आहा आनी म्हजे रिपोर्टर भावान आमचे कॅन्डिडेटान ऑलरेडी तुमकां आनी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटान, वायस प्रेजिडेंटान आनी ब्लॉक प्रेजिडेंट ऑलरेडी सांगलेले आसा जे उलोवपाचे आहा ते. पण हितून तुमी एक गोश्ट जी सामकी म्हापशाच्या वोटरांक एक म्हणटा पळय सामकी तकलेन घेवपाची गरज आसा ती ही की आतां पर्यंत म्हापशान जे सगळ्यांनी पळयलेले आसा, आमी ल्हानपणाच्यान हांव जसो ल्हानपणाच्यान एक ऑलमोस्ट लायक आमी व्हडले जाल्लेले आसा, तशेंच व्हडले जे आमचे ऑलरेडी आसलेले जाणटे जावंक पावलेले आसा. पूण म्हापशा
जे जे बीजेपीन सांगलेले आसा ते आजून पासून काय केल्लेले ना. आणि ॲट द सेम टायम आमची काँग्रेस सरकार असली पळय तेन्ना म्हापशा खातीर जे इवन म्हापसा बीइंग द सीट ऑफ अ ऑपोजिशन पार्टी, जेन्ना आमी काँग्रेस रुलिंगान आसले तेन्ना सुद्दां आमी म्हापशाक काँग्रेसीन डेव्हलपमेंट दिल्लेले आसा. हितून तुम्ही मेजर प्रोजेक्ट उलयता जाल्यार म्हापसा पुलीस स्टेशन, रायट, तुम्ही म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, म्हापसाचे बाजार सुद्दां रिनोवेट करपा खातीर पयलो जो प्रपोजल आसलो तो काँग्रेस पार्टीन दिल्लो आसा. सो काँग्रेस पार्टी इज कमिटेड फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ म्हापसा. आणि ही आमची उतरांनी न्ही, हे आमी एक्शनान करून दाखयलेले आसा. हे तुम्ही गाठ मारून तुम्ही धरूंक जाय. कित्याक सांगपी लोक भरपूर असतात. सांगपाक लोक म्हणटा आपूण बाराक आमी प्रेसिडेंट ऑफ युएस जावंक शकता, पण सांगपाचें आनी करपाचें प्रत्यक्ष कारण हितून जमीन आसमानचो फरक आसता. सो हांव लोकांक म्हापशेकारांक हात जोडून विनंती करता की आतां तरी तुमी ही जी जुमला पार्टी आसा, भारतीय जुमला पार्टी, तेंची फक्त जुमला दिवप आनी लोकांक उतरांनी पिशे करपाचें आसा पळय, हे उतराक तुमी आतां सायटीक दवरा. आणि काँग्रेस पार्टीचो जो हात तो सदांच बारीक मनशा बरोबर आसा. काँग्रेस पार्टीन सदांच बारीक मनशाच्या बोल्सांत पयशे घातलेले आसा, बारीक मनशाच्या दुखाक सदांच आधार दिल्लो आसा, बारीक मनशाच्या कामाक सदांच फुडें सरलेले आसा. हे काँग्रेस पार्टीचो हात तुमी धरा. आणि आतां त्या इलेक्शनाक आमचो जो कॅन्डिडेट आसा सुधीर कांदोळकर, जो सुद्दां लायक काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर ग्रावंडार काम केलें, लोकां खातीर सदांच तळमळलो आसा, ह्या कॅन्डिडेटाक तुमी 2 नंबर दाबून येता त्या इलेक्शनाक काँग्रेसचो हात म्हणून तुम्ही थांबा आणि म्हापशाचे उदरगतीक एक नवी चॅप्टर तुम्ही चालू करा. अशें म्हणून हांव तुमचे धन्यवाद म्हणटा. हांगा बसलेले असले सगळे आमचे ऑफिस बेरर्स आणि तुमच्या प्रेसाक थँक्यू म्हणटा आयज टायम दिवन हांगा येयला. आणि म्हाजो हांगा एज अ महिला प्रेसिडेंट म्हाका इंट्रस्टींग दिसलें मॅनिफेस्टोन फॉर लेडीज खुबशे कितें आमकां इम्प्लिमेंट जावंक शकता ती गोश्टी. वन इज CCTV कॅमेराज. इट इज नीड ऑफ दी आर फॉर ऑल दी लेडीज स्पेशली बिकॉज जे क्रायम रेट वाडत आसा आतां गोंयांत आनी स्पेशली इवन इन म्हापसा टावन, मार्केट एरिया म्हण, बस स्टँड एरिया म्हण, अशें सेक्लुडेड जाता आफ्टर 8 o'clock. सो थंय ही CCTV कॅमेराज आमच्या सेफ्टी खातीर आनी सेक्युरिटी खातीर खूब इम्पॉर्टंट. सेकंडली जे म्हापसा मार्केटीचे प्लॅनिंग आनी विजन दवरलां आमचे सुधीर भाई आमच्या कॅन्डिडेटान की स्पेशल फ्रायडे जो मार्केट आसा तो एस्पेशली आनीक डेवलप करून एक वर्ल्ड रिनाउंड थंय फेसिलिटी करपाची. ऑल्सो स्पेशल डेज फॉर डिफरंट हॉकर्स, जशे आमची लेडीज जी आसा तेंच्या खातीर सुधीर भाईन स्पेशल प्लॅन केला की वेंडर्स, लेडी वेंडर्स, ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप तांकां स्पेशल ऑपॉर्च्युनिटी दिवन एक सेपरेट दीस दवरपाचो तेंचे मार्केट करपाक तेंचे प्रोडक्ट्स. सो ऑल्सो डेव्हलपमेंट ऑफ ऑल दीस सेवरेज आनी टॉयलेट्स जे सांगला. सो इट इज इम्पॉर्टंट. आयज तुमी पळयत जाल्यार म्हापसा बस स्टँडार एक फंक्शनींग टॉयलेट ना फॉर लेडीज आणि which is very much considered by our candidate here that he is going to upgrade all the sewerage and other areas in terms of health and sanitation. So for ladies to come out and do business, to roam around at night and also be safe, you have to vote for our candidate in Mapsa. सो अजूनपर्यंत आम्ही जशें आतां सुधिनान म्हटलें आनी सगळ्या आमच्या हांगा लिडरांनी म्हटलें, काँग्रेस एकूच पार्टी आसा जी फुडलो विकास घडोवंक शकता आनी डेव्हलपमेंट करूंक शकता. फॉर दीस प्लीज वोट फॉर सुधीर कांदोळकर इन म्हापसा. वोट फॉर काँग्रेस. काँग्रेस इज प्रोग्रेस. थँक्यू. सुधीर भाई, तुमच्या आता तुमचो जो मॅनिफेस्टो आसा, तुमचे विरोधक अशे आरोप करता की तो मॅनिफेस्टो कंप्लीट करपा खातीर तुमकां सगळ्यांत पयलीं परमिशन कोळमुटच्यान येवची पडटली. हे कितले जाता? कळमुटच्यान म्हणजे तुमचो मेंटर जो आसा मायकल लोबो, तांचे परमिशन जाय पडटा. हो मॅनिफेस्टो म्हापसाचो आतां म्हापशेकारांनी ज्या घरांनी पावला तेंच्यांनी डिसायड केला म्हापसाचो कॅन्डिडेट ऑफ काँग्रेसचो सुधीर कांदोळकर ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडचो म्हणून ते म्हाका आयज प्रतिसाद दिता. तेन्ना हे जे डेव्हलपमेंट आहा ते आमीच हे करतले. म्हापशेकारांक घेवन हांव
तेंचे विचार कशें कितें हे करून आमी टुगेदर डेव्हलपमेंट जातले आनी हे डेव्हलपमेंटान नो डावट बाकीचे आमचे जे आतां निवडून येतले जे आमच्या सरकारान आसतले ह्या सगळ्यांचो वांटो आसतलो. दुसरो तुमचेर भाई आरोप जाता तो जावन आसा 20 वर्सां तुम्ही फाटले कावन्सिलर आसले, मात तुमचो वॉर्ड जो आदर्श वॉर्ड अजूनय आदर्श असो वॉर्ड जावन पावलो ना, कित्याक? ना जाल्लो आसा. तूं पळय आतां पळय सगळ्या वॉर्डांचे रस्ते खड्डेमय जाल्ले, पूण म्हाजो वॉर्ड पळय सरावंडी हांगाच आहा, अजून ताका खड्डे बी कांय ना. जेन्ना जेन्ना म्हाका एज अ कावन्सिलर लेवल जे कितें काम करपाची संदी मेळ्ळ्या तेचो फायदो हांवें म्हाज्या वॉर्डाक दिल्लो आहा. हे रस्तेच न्हू इतरय सेवा दिल्ल्यो आहा. इवन आमच्या वॉर्डाचे जी म्हाका संदी मेळटा तेंच्या फाटल्यान लागून सर्विसी सुद्दां दिवपाची पटपट केल्यान दिल्या. आनी म्युन्सिपल लेवल जे म्हापश्यांक लागून एज अ चेअरपर्सन हांव आसलो जावं हांव कावन्सिलर आहा, आमची जबाबदारी कावन्सिलरांची जे आमी रेझोल्युशन पास करप म्हापश्यान कितें जाय. इवन आमी आतां आदी पळयताले म्हापश्यान आतां आमी पळयलां इस्कॉलां आमकां दिसता कंजेस्टेड हेतून आहा, तेका फुटबॉल जावं हे आमचे प्ले ग्रावंड ना, हालत जाता भुरग्यांची. भुरगे तर फिजिकली स्ट्रॉंग जाय जाल्यार अशा तरेचे प्ले ग्रावंड ह्यो सोयी सगळ्यो इस्कॉलांक जाय. पूण हे ना. पूण तेन्ना सुद्दां आमी एक रेझोल्युशन पास केलें आनी प्रपोजल हे केलो बाबा ही इस्कॉलां आहा ती एके जाणीक भायर घेवची आनी तांकां एक कॉमन प्ले ग्रावंड दिवचो जसो पणजे तेवटेन केल्लो आहा. पूण अशे तरेची ही रेझोल्युशनां आमचे जे आमच्या पावरान येता ही आमी हांव जेन्ना कावन्सिलर जाला तेन्ना पासून हे काम हांव करीत आहा. पूण हे काम फुडें व्हरपाचें काम MLAचें आसता, मिनिस्टर आसता. पूण आमची दुर्दैवाची गोश्ट आमचे जे MLA आसले ते रुलींग पार्टीन आसले, मिनिस्टर आसले, डेप्युटी CM आसले. आतां तो सुद्दां MLA आहा तो रुलींग पार्टीन आहा, GSIDचो व्हायस चेअरपर्सन आसा. तरीय आसतना म्हापश्यान डेव्हलपमेंट जायना. पूण हेका लागून आयज लोकांनी डिसायड केला आनी वयल्यान पळय आतांच्या इलेक्शनाक सुद्दां जेन्ना हांव प्रचाराक वयता म्हाजेर परते आरोप येता. म्हाका भोंवपाक सुद्दां हे करना, ऑब्स्ट्रक्शन हाडटात, पुलीस म्हाज्या फाटसून आसतात आनी कितें. जणू काय आमी पयशे लोकांक पयशे वांटपाक जाय म्हाका एकल्याकूच घेवन भोंवपाक जायना. आतां ते सुद्दां तेच कोणाची कॉल येयले गेलो खोर्ले सायडीक, थंय म्हाज्या फाटसून गाडी येयलो. हांव सिंगल आसलो, कांय नासलें म्हाजे कडेन, इवन म्हाजो मफलर सुद्दां नासलो. हांव स्ट्रेट चलत चलत येयलो सकयल आनी बाकीचे येयले कोण कोणानी बेश्टो राडा केलो. आतां हांवूय म्हाकाय विचार आहा न्हू, थंय आमी बेश्टी झगडी करप ना कांय करप ना. पूण मागीर कितें दोन ग्रूप येयले काय झगडी जावंक शकता. हेका लागून आटोक्यान हाडपाक म्हाका त्या PI आसले थंय बाकीचे आसले तेंचे म्हणाल ना तूं म्हणालो तुजी जबाबदारी आपलेर आहा म्हणालो. हे म्हाकाय दिसलें नाका बाबा आमी थंडायन करया. कित्या भितर कांय नाच न्हू, तथ्यच ना, बोगस हें. कित्याक लागून इलेक्शनाक लागून पयशे वाडटा हे करता आनी पयशे वाडपाक जाय रातचो कित्याक वयतलो हांव थंय जायना. म्हणजे बोगस तरेचे म्हणजे एक तरेची गुंडगिरी जावपाक नाका आनी ती थंयसर झगडी जावपाक नाका. म्हणजे साहेबान सांगलें म्हाका सुधीर म्हणालो तूं गाडयेन बस आनी बरें म्हटलें आयकोंक जाय न्हू कित्याक कांय ना. आनी परत आनी करप हांव भियोन गेलो म्हणून भियोन वचोंक ना. भियोवपाची गरजूच हांव सिंगल आसलो आनी येदो व्हडलो क्रावड सगळे म्हाजेच लोक म्हापश्याकारूच ते थोडे तेवटेन आसो. कित्याक लागून एक पॉलिटिकली तेंच्यांनी हे केलें आसतलें पूण हांव जाणा ते सॉरी जाल्यार आमी हेचेर बोगलाट घातले म्हणून. पूण हांव भियोंक ना. म्हाका बेश्टी झगडी करपाची ना. सगळे इलेक्शन आहा ते शांततेन फुडें व्हरपाक जाय म्हणून हांवें तशें डिसिजन घेतलें. गाडयेन बसलो. परत म्हाज्या फाटसून पुलीस लागला हे म्हाका खबर आहा आनी म्हाका खबर आहा आमी पळयलां लोकांचो म्हाजेर विस्वास आहा. लोकांच्या घरा पर्यंत गेल्लो आहा. बऱ्यापैकी प्रतिसाद आहा आनी येता त्या 14 तारखेर लोक 2 नंबरचो बटन दाबून म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडटलो विश्वास. तुमचेर एक तिसरो आरोप एक मिनिट तुमचेर तिसरो आरोप आसा की फाल्यां म्हापशा बाजारात तुम्ही कोळंगूटचे लोक हाडून भरतले, हेजेर कितें जाप आसा?
खुबशे लोक जावं हे हाडून भरपाची हा हें विशेष सुद्दां एका कम्युनिटीचे नाव घेयना मात ती ना, community तशें- नाव हाडून तुम्ही बोलतले अशे आरोप करतात तुमचे आरोप विरोधक. आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसता. कित्याक हांव इलेक्शनाक उबो आहा. हा लोक कसो तरी म्हाका एकदां म्हाजेर कसले तरी आरोप घालप, हे करप, कमजोर करप, जावं म्हाजी ती वोटींग आहा ती काडून घेवप, हे 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 चलतात. म्हणजे लोकांचे अटेन्शन हेवटेन तेवटेन डायवर्ट करप. आनी म्हापशा मार्केटान म्हणजे आमचे म्हापशाकार म्हापशा मार्केटान आसा तेंकां काडून हांव तेंकां हाडटलो, जाता तशें उलोवप सोंपें. तो थंय जायना न्हू, एकल्याक काडून दाखोवंक मेळटा. आनी तो आतां इतले वर्सां बसतात थंय, तेंचो रेकॉर्ड आहा. एक आनी बाकीच्यो स्किमी आहा, हे आहा, ते आमच्या वेंडर हेतून लिस्टान रजिस्टर जाल्ले आहा. तेंकां काडप म्हणजे गुंडगिरी जाली. हांव कितें गुंडगिरी करतलो? आतां एक म्हाजे ह्या म्हापसा आमी अशें म्हाजे ह्या आमी डिसिजन घेतलेलें आहा जे म्हापसा एक महिलांक लागून जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा ताका एक महिला मार्केट जावचें. आनी हे महिला मार्केट करचें जाल्यार हे मार्केट आहा तेचें अपग्रेडेशन जावंक जाय. आमी 4.5 वर्सां जालीं ते मार्केटाचें इनॉग्रेशन केलां आनी तेची आयज परिस्थिती पळय कशी. कोणाचे MLAचे हेचे लक्षच ना. हे सगळे जाग्यार हाडपाक जाय आनी बऱ्या पैकी महिला मार्केट हांगा जातले. आनी जेणे करून जे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा ती घरा कडेन कितें खाद्य तयार करून जावं एक आपले एक मसालो जावं आनी बाकीचे कितें अशे प्रोडक्ट तयार करून जावं थोडी कोण आसा ती अशी घरा कडेन एक बाबा शिवण काम केलें बरें आनी कितें आयटम तयार केले जावं खंय भायर मार्केटाक वचून एक होलसेल माल हाडलो आनी तो हांगा विकलो महिलांक लागून हे बरें प्रोत्साहन दिवपाक तांकां एक विक्री केंद्र महिला मार्केट अशें हे करपाचें आनी हे करतलो. आनी हेका लागून आमचो प्लॅन बी ऑलरेडी पास जाल्लो आनी हे जातलें. There has been one announcement तुमचे leaders have been making about town scrapping of that scheme. There is no mention in this. So तेजेर कितें elaborate करतलो? स्कीम आमी ती प्लॅन केल्ली आहा. म्हणजे ही आतां स्कीम आहा तितून ती कितें लँड आहा ती बिलोंग टू होमलीजात एंड टेनंट प्लस ओनर. म्हणजे ते हितून गेले जाल्यार आमकां जे काही आमचे लॉस आहात जावं ते तेच्या पासून एक्सक्लूड करूंक जाय. म्हणून तेका लागून ती स्कीम आहा ती मॉडिफाय जातली आनी जो कितें डेव्हलपमेंटाक आमकां जागो जावो तो इवन रवींद्र भवन म्हण पार्किंग म्हण जॉगर्स पार्क म्हण दुसरें ब्युटिफिकेशन ऑफ रिवर तार जे ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीस टू ब्रिंग टुगेदर जी हेका लागून लँड एवेलेबल करपाक जाय. पूण ही लँडूय घेवन जे टेनंट जावं ओनर आहा ताका परत मोबदला दिवंक जावं ताका परत लँड दी नाल्यार शॉपां दी. पूण अशा तरेचे मातशें मॉडिफिकेशन हेतून जातलें आनी जेणे करून ती स्कीम जावं ती सुटसुटीत फुडें वयतली आनी म्हापशाचें डेव्हलपमेंट जातलें, म्हापशाची बरी उदरगत जातली. Sir, तुमचे mentor has been saying that he will scrap that scheme because people don't want. आणि तुम्ही म्हणताय ना, आम्ही modify करून हे पुढे वळले. तशें No, actually that old scheme which is there, it was done at a particular time when they had taken a big chunks of land and included it in that scheme. आता कितें जालां, certain parts of that land there are some ownership disputes with certain people. That entire scheme, the way that it was perceived certain years ago, has to be scrapped. New one has to be made so that it will include and benefit the interests of those people who were left out during the making of that earlier scheme. It is not that everything that is planned from for downtown Mapsa will be scrapped, but it has to be modified, taking into consideration some of the issues that we were having with the earlier acquisitions. Yeah. Thank you.